कोणाक तुमकां थँक्यू म्हणचो ना, तुमी तुमचो गोंय वचपाक येयला, गांव वचपाक येयले आनी बरें दिसलें तुमी आपयले ते येयले म्हणून. म्हाका इतलेंच कळपाक जाय, जे ऑपोजिशनान 7 आमदार आहात ते येयल्यात काय म्हणून. कितले जाण येयले ते फक्त सांगपाक जाय. हांवें क्रुजाक पयला, बाकीचे येयले कित्याक येवंक ना, कित्याक येवंक ना. आयज ते येवपाक जाय आसलेले मरे. हां, आयज ते येवपाक जाय आसलेले आमदार जे ऑपोजिशनान आहात ते. मागीर ऑपोजिशनान रावन फायदो कितें? ऑपोजिशन आमदारांचो फायदो कितें? रिजन जाय तशें जाल्यार तुमची गरज ना आमकां. अरे टायमपास करपाक बसला तो, टायमपास करपाक बसला. आज आम्ही वयता थंय तेच पळयता मरे. पेडणे काबार केले, मोर्चे काबार केले, मांद्रे काबार केले, हां चोपडे काबार केले, जुवारी लँडस्केप, जुवारी कितली लाख स्क्वेअर मिटर जागा खाल्ली मरे. आयज जेन्ना हे मुद्दे जेन्ना लोक उलयता ते टायमाचे हांगा ऑपोजिशनातले लोक जाय आमकां उबे आसूंक जाय आसले ते. सगळे लोक जे जे कॉन्स्टिट्युशन येयले तुमच्या आमदारांक सांगा, ते 7 आमदारांक की तुम्ही थंय बसपाचे लायकीचे न्हू म्हणून. आता मुद्द्याचेर येवया. आता प्रेमानंद बाबान कितें खाल्लें ते तुमी सकाळी कळ्ळें तुमकां कितें. आता ते कशें खाल्ले कितें खाल्ले ते म्हाका खबर ना, पूण हांव जाल्यार म्हणटा ते फेक. आता प्रमोद सावंतान कितें खाल्लें तेचेर उलोवया. प्रमोद सावंतान मायनिंगाचें कमिशन खाल्लें. प्रमोद सावंतान महाराष्ट्रांच्यान जे ट्रक येतात तेचेर कमिशन खाल्लें अशें आमी म्हणूंक शकता. कित्याक गोंयचो रेवेन्यूचो धंदो बंद करून महाराष्ट्राच्या लोकांक तेणी रेवेन्यूचो धंदो दिल्लो आसा. ट्रक कशे भितून येतात ते कितें. आयज ईच अँड एवरी मनशान मोविनान कितें खाल्लें ते मोविनाक विचारा. ईच अँड एवरी मनशान जे आमचे थंयसर बसलेले असेंब्लीन सगळ्यांनी खाल्ला. ते 8 जाणांनी जाल्यार चड खाल्ला कांय करिनासतना. जे 8 जाण जे हेवटेनसून तेवटेन गेले ते खावपाकूच गेले, ते खावपाकूच गेले. हांगा लोक बाबडो पोटा खातीर खाता, जायना चल सोडून दी. तुम्ही कितें खाल्ले रे? तुम्ही विश्वासघात केलो मरे, लाचार लेमड्यानू. तुम्ही विश्वासघात केलो, माय भुमीचो विश्वासघात केलो मरे. आयज गरज आसलेली मरे ऑपोजिशन स्ट्रॉंग दवरपाची. आयज ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसलेले, ते 8 जाण सारखे आसलेले जाल्यार आयज हे इतले जावपाक पावचे नासलेले, इतले जावचे नासलेले. अशा लोकांक रस्त्यार जावपाची गरज नासलेली, उठ सूट आझाद मैदानार बसपाची गरज नासलेली. आयज प्रमोद सावंताक फ्री हँड मेळ्ळो आसा. आयज प्रमोद सावंता कडेन जे डिपार्टमेंट आहा, खंयचे डिपार्टमेंट क्लियर आहा ते तुमी गोंयकारांनी सांगपाचें. खंयचे डिपार्टमेंट क्लियर आहा तेचे कडेन? एड्युकेशन आहा तेचे कडेन, होम आहा तेचे कडेन, लॉ अँड ऑर्डर जाल्यार तुमी पळयलेली आहा. आयज लॉ अँड ऑर्डर जाल्यार विचारूच नाका. सेम हेच मुद्दे आमी दिल्ली मांडलेले आहात. प्रेसिडेंटाक आनी प्रायम मिनिस्टराक दिल्लेले आहा पयर की गोंयान जे कितें घडटा हांगासर ते सगळे थंय दिल्लेले आहा. होच प्रमोद सावंत आयज आमची म्हादई कर्नाटकाक दिवपाक उठला. होच तो प्रमोद सावंत. आनी हांगा मेगा प्रोजेक्ट हाडटा आनी स्विमींग पूल हाडटा ते मेगा प्रोजेक्टांनी. आयज हे जे सरकार आहा न्हू, हे तुमचे उदीक खावपाक उठलेले आसा. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सांकवाळा भरपाक जाय आसलें, 10,000 तरी लोक जावपाक जाय आसलेले. म्हाका कळना तुमी म्हाका कित्याक पडला हो स्लोगन घेवन तुमी कित्याक जगतात ते. मरतले आमी, मरतले भायर सरना जाले. हे राजकारणी आमचे न्हू, हे दल्ले जाल्यात, भुतानी लोडा आहले, हे बिल्डरांचे दल्ले जाल्यात. हे तेंचे कडेन करोड खाल्ले तेंच्यांनी. अरे पंचायत जर खावंक शकता जाल्यार हे ओगी रावतले. तो पंच सांगता मरे सीएम सांगितलें जाल्यार आपूण रिओग करता म्हणून. दॅट मीन्स हेचोय हात आहा न्हू सीएमाचो भितून, सीएमाचो हात आहा मरे भितून. मागीर आमी सीएमान कित्याक ओगी रावले? आमी सगळ्यांनी मेळून तेच्या घरा कडेन रेजिग्नेशन मारपाक जाय. अरे कित्याक जाय? मिठाक मारपाक जाय हे लोक. हे गोंय वचयता, हे काबार करूंक शकतले मरे आमकां. अरे म्हाका एक सांग, तामिळनाडूचो खंयचो एक्टर येता आनी आमच्या मांद्रे ते डोंगराचेर बोरींग मारता आनी आमी ओगी रावन पळयता. सकयल आमकां उदीक येयना. आमी खंय वयता PWD वयता कंप्लेन करपाक, पूण आमच्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक विचारिना आमी. अरे सगळे काबार जाल्लेले आहा. आमी हांगा टायमपास करता. आतां आमी भाशण दितले, सगळे उलयतले आनी वयतले. हांगासर प्रेमानंद बाबा कडेन कोण आसतलो? कोण आसतना काय फायदो ना हेचे. आयज आमी मिटिंगी आपयता, उलयता, भाशण येता, एका दिसता तेका दिसता, कांयच फायदो ना. आयज काळाची गरज आसा. सगळ्यांनी वचून प्रमोद सावंताच्या घरा कडेन महालक्ष्मी वचून बसपाचें थंयसर, जाल्यारच कितें तरी मेळटलें आमकां कितें. आनी आयज तेचें रेजिग्नेशन मागपाची गरज आहा. हो सोंपयतलो गोंय, हो सोंपयतलो कितें. हो एक नागोबा हो जो सगळ्यांक आयज तेचे कडेन जे डिपार्टमेंट आहा न्हू, तुमी विचार करा डिपार्टमेंटां खंयची खंयची आहा. मायनिंग आहा, एड्युकेशन आहा, होम आहा तेचे कडेन, PWD आहा, सगळी डिपार्टमेंटां फेल. रस्ते पळय कशे आहा, पाड पडले रस्त्यांचेर ती कितें. हेच्या खातीर कितलो लोक GMC न्हिदता तो विचार करा कितें. सो आयज काळाची गरज आसा. अरे आमी 8 जाण जे गेले खबर आहा तांकां विचारले आमी. आयज तांकां पयलीं विचारपाक जाय. तोंडाक येता म्हज्या कितें. तांकां पयलीं विचारपाक जाय, अरे बाबा तुमकां हाडलेले कितें करपाक आनी तुमी थंयसर खावपाक कितें गेले काय म्हणून कितें. आयज हांव तुमचे कडेन इतलेच मागता आनी इतलोच प्रश्न विचारता, फुडें आतां कितें करया? आतां तुमी सगळे जाण वयतले घरा कडेन, फुडें आतां कितें करया हे तुमचेर आसा. आयज जर तो उरलो न्हू फाल्यां मरतलो तो, हांव डायरेक्ट सांगता. आनी फाल्यां मेलो न्हू तो फॅमिलीक ना जातो. तो आमच्या खातीर न्हिदला हांगासर, गोंयकारां खातीर न्हिदला, आमच्या फ्युचरा खातीर न्हिदला, आमच्या भुरग्या बाळांच्या फ्युचरा खातीर न्हिदला कितें. हे पर्यावरण वाचोवपाक न्हिदला. तो पेडणे खातीर न्हिदला, मांद्रे खातीर न्हिदला, चोपड्या खातीर न्हिदला, काणकोण खातीर न्हिदला. ईच अँड एवरी गोंयान जी कॉन्स्टिट्युन्सी आहे त्याच्या खातीर तो आयज हांगा न्हिदला. कोणाक पेडणेकारांक कापासदार जावंक ना, मांद्रेकारांक कापासदार जावंक ना, चोपडेकारांक कापासदार जावंक ना, कोणाकूच कापासदार जावंक ना. आयज तेणी ते कापासदार दाखयले जाणट्यान, तेणी कापासदार दाखयले. आनी हे लाचार लेमडे भितून कॅमेरा घालून ताका डिफेम करपाक सोदतात. तुमकां मात सुद्दां आयज राग येवंक ना की ते कॅमेरान कितें भायल्यान कॅप्चर केला आसतले ते. राग येवपाक जावं मरे.
आवयचे वस्त्रहरण मरे नेचराचे वस्त्रहरण जालेत आयज हे जे राजकारणी आहात ते आमच्या बायलांक ग्रांटेड घेवपाक लागलेले आसा तांकां जाय तेन्ना महिला मंडळ कितें आयज कितें हेच स्मृती इराणीचे जाल्ले तेन्ना कितली महिला भायर सरलेली आयज जी बायलां हे 2 महिने ते टॉयलेटीन गेल्या तेंचे कितें सो आयज म्हाज्या हिसपान तुमी हांगासरले हांगासर आयज विचार करपाची गरज आसा की हेचे बाबडेचे बाता फुडें कितें करपाचें तें हांवें म्हाजी 2 उतरां तुमकां बरे भशेन सांगलें हांव दुसऱ्या पद्दतीन उलोवंक शकतालो पूण उलोवंक ना कित्याक सांग आयज म्हाका तुमचे कडल्यान उत्तर जाय वचो नाका घरा कडेन पांयां पडटा सोल्युशन काडून वचा म्हाका तो मेळ्ळो नाका कितें आयज तो तेका इमोशन्स आहा म्हणून तो बाबडो थंय बसलो कळ्ळें तुका सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी डिसिजन घेया आयज तेचें आमी कितें करपाचें ओके सो हांव शांतादुर्गेचो विजय असो म्हणून एक स्लोगन दिता साखळ देवाचो विजय असो म्हणून स्लोगन दिता सेंट जोझफ वाजाचो विजय असो म्हणून स्लोगन दिता कितें आनी आमच्या वालांकनी सायबीणबाचो विजय असो म्हणून स्लोगन दिता आनी तुमकां मागता तुमकां बरी बुद्धी दिल्या पुरो आमचे गोंया वचपाक आनी अशेंच तुमी जेन्ना आमी तुमकां उलो मारतले तेन्ना येया कित्याक सांग आमी जे एक्टिविस्ट तुमकां जेन्ना आफयता ते खरेंच तुमकां एक रिजना खातीर आफयता सो आयज वचो नाका प्लीज हेचें सोल्युशन काडून वचचें आयज तेका उठोवचो पडटलो ना जावचें ना नाजाल्यार तेका व्हरून सीएमाच्या बंगल्या कडेन दवरया प्लीज ते पांयां पडटा तुमच्या तेका व्हरून सीएमाच्या बंगल्या कडेन दवरया सगळे जाण व्हरया कितें सांग आमी बेश्टो आमच्या स्वार्था खातीर आमी दुसऱ्याचो बळी दिवंक शकना नाका म्हाजें म्हणणें तेणी उठपाचें कित्याक सांग म्हाका तेका पळोवपाक जायना आनी अशें आमी ह्युमिलेशन सोसूंक शकना हांव जाल्यार मागता तेका व्हरून सीएमाच्या बंगल्या कडेन दवरया कितें आनी डिमांड करया सीएमा कडेन बाबा हो तू रिवॉक करता काय ना आमी प्रेशर घातलो न्हू जाल्यार तो रिवॉक जातलो आमी प्रेशर घालपाक जाय देव बरें करूं